बीजेपीच्या 42व्या स्थापणूक दिसा प्रधानमंत्री मोदीचे घराणेशाही पक्षा आड रणशिंग. घराणेशाही करतल्या पक्ष आड दरेका राज्यांत भाजपा उबो रावतलो, कार्यकर्त्यांक संदेश. बीजेपीचो 42वो स्थापणूक दीस आज. प्रधानमंत्र्याच्या कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन. 6 ते 14 एप्रिल मेरेन बीजेपीची सामाजिक न्याय 15 बूथ ब्लॉक जिल्ह्यांनी स्किमी विशीं जागृती. गोंयान अकस्मात वादळी वारे आनी उटंगाराचो पावस, कांय कडेन झाडां कोसळ्ळी. मडगांव पणजे धरून कितल्याशाच वाठारांनी लायट गुल्ल. फायर ब्रिगेडीची धांवपळ. गोंय रोखडेच मास्क फ्री करतलो म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलो जाहीर. जिल्हे अधिकारी रोखडेच ऑर्डर काडटलो, सांगता सीएम. मुंबय, दिल्ली, तेलंगणा, चंदीगड मास्क सक्ती काडल्या. पेडणे ते काणकोण मेरेन बेकायदेशीर स्क्रॅपयार्डां. आरजी म्हणटा सगळीच मोडात. हायकोर्टाचे अर्द मेरशे, चिंबला, सांताक्रूज लावन चलची ना. गोंयभर मोहीम जाय. गोविंद गावडेन घेतलो खात्याचो ताबो. कला संस्कृती खातें परत दिले म्हणून उमेदी. खेळ मंत्री म्हणून खेळा मळार फोकस करपाचे घेतले आव्हान. बीजेपी सोडली, अपक्ष लढलो तरी आरएसएसाची विचारधारा सोडूंक ना, म्हणटा आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर. कांय लोकांनी कारस्थान करून बीजेपी कडल्यान पयस दवरलो, पार्सेकराचो आरोप. शॉक सर्किटाक लागून वास्को सडार घराक लागलो उजो. बरेच जाला लुकसाण. आमदार संकल्प आमोणकार पावलो घटनास्थळार. काणकोण मडगांव काणकोण पोळे हायवेची दशा. टेंडराक झाले वर्स, अजून सारको जायना. युथ काँग्रेसचे पणजे हायवे ऑथॉरिटी घेराव. इंजिनियर म्हणटा कॉन्ट्रॅक्टराक शो कॉज. पेट्रोल डिझेलाचे दर वाढ चालू. 16 दिसांनी 14वी दरवाढ. बुधवारा परत वाढले 80 पैशांनी. लिटराक पावले 105 रुपया पार. गोंय प्रदेश काँग्रेस कमिटीचो अध्यक्ष अमित पाटकर बेंगळुरून मेळ्ळो गोंयचो काँग्रेस प्रभारी दिनेश गुंडूरावाक. प्रदेश काँग्रेस योग्य मार्गान फुडें व्हरूंक वावुरपाची तयारी. इश्टीच्या कोयराच्या पिपाचे स्कॅम पुरोवपाचो यत्न फेल. सरकाराक दणको. एका लोकायुक्तान केस उक्ती केली, दुसऱ्यान केली बंद. हायकोर्ट म्हणटा नव्यान स्वतंत्र चौकशी. लोकसभेत क्रिमिनल डाटा बिल पास. गुन्यांवांचे प्रभावी तपासाक आरोपींची बायोमेट्रीक आंगाचे भाग. अवयवाविशीं मोजपाचे डाटा कलेक्शनाक बावटो. घर मंत्री शाह म्हणटा दुरुपेग जावचो ना. अविश्वास ठरावा वेळार पाकिस्तानाच्या संसदेत जाल्ल्या कामकाजाचे मिनिट्स सादर करपाचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश. अल्पमतांतलो प्रधानमंत्री इम्रानाच्या फुडाराचेर सुनावणी आज फुडें चालू. श्रीलंकेचे अध्यक्ष गोताबया राजपक्सा हांणी 1 एप्रिलाक जाहीर केल्ली देशव्यापी आणीबाणी घेतली फाटी. एकठांय सरकाराचो प्रस्ताव विरोधकांनी न्हयकारलो. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक नेमलो जीएसआरटीसीचो चेअरमॅन. मंत्री माविन गुदिनो परत एक फावट करतलो जीएसटी काउन्सिलात गोंयचे प्रतिनिधित्व. युक्रेनाच्या बुचा शारांत जाल्ल्या नागरी हत्याचो भारतान सुरक्षा परिशदेन केलो निषेध. एकवटीन राष्ट्रसंघा वरवीं स्वतंत्र चौकशेची मागणी. राष्ट्रीय पावंड्यार कोविड वाशिनीकरण 185 कोटी वयर. गोंयान 26,93,000 वयर. गोंयान 24 वरांत 4 नवीन केशी. बुधवारा शेअर बाजार वयर सकल. सेन्सेक्स 59.8,400 चेर. निफ्टी 18,000 सकल. IPL क्रिकेट खेळा सर्ती. नवी मुंबय वानखडे स्टेडियमार जाल्ल्या खेळा रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरून राजस्थान रॉयल्साक हरयले 4 गड्यांनी.